नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. गोंयच्या तरणाट्यांनी सरकारी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवचे परस स्वयंरोजगार करूंक जाय अशें स्पश्ट प्रतिपादन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. सांखळेत आयोजीत केल्ल्या PMEGP म्हळ्यार प्रधानमंत्री रोजगार हमी कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले. केंद्र आनी राज्य सरकारान रोजगारा खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात आनी ताचो लाव थळाव्या तरणाट्यांनी मुजरत घेवंक जाय अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. यंग भुरगे जे आयज ITIंनी शिकता, जे आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा. आज सोदले सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. ओके, आमकां हे जर खंयसर करतले आसत जाल्यार आमी काम सुरू करपाची गरज आसा. म्हणून हांव म्हणटलो आमचो मेन इंटेंशन इज अ PMEGP फाटलो जो आसा पळय न्ही, स्मॉल बिजनेसीस आमी सुरू करचे, ज्या निमित्तान जे निदान नवीन यंग एंटरप्रिनर्स तयार जावपाक जाय, जेका हँड होल्डिंग आमच्या अंडर द रॅम्प स्कीम आमी हे सगळे प्रोवायड करता. द एंटरप्रिनर्स दे आर रेडी टू हँड होल्ड यू, कसो करपाचो, कितें करपाचो, म्हणजे आमी एंटरप्रिनरा कडेन लावन दिता. तेय तुमकां जे आसा पळय न्हू मदत करपाक तयार आसा. म्हणून म्हाका दिसता तुमी सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीन हे जर काम करपाक घेतले आसत जाल्यार खूब व्हडले उद्योजक जावपाक शकता. केरळात सुरू आशिल्ल्या कोची मेट्रो प्रमाण गोंयांत लेगीत गोवा वॉटर मेट्रो टॅक्सी प्रकल्प सुरू करपाचो प्रस्ताव केंद्र सरकारा कडेन धाडटले अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या महालक्ष्मी बंगल्याचेर ह्या विशयाचें सादरीकरण केल्या उपरांत मंत्री फळदेसाय खबराकारां कडेन उलयताले. अशा प्रकारचो मेट्रो प्रकल्प गोंयांत सुरू जाल्यार गोंयचें नांव आंतरराष्ट्रीय मळाचेर पावतलें असो विश्वास तांणी उक्तायलो. फिजिबिलिटी रिपोर्ट करता आसतना तांचे टोटल टीम आयली, 2 फावटी आयली, 15 दीस ते रावले आणि तांणी एक सर्वे कंडक्ट केल्या. सगळे ज्यो सायट्स आसात त्यो तांणी रूट्स इन्स्पेक्ट केले. देर आर 7 रूट्स दे हॅव फाउंड आउट दॅट दीज आर मोस्ट फिजिबल इन द फर्स्ट फेज अँड दॅट वी मस्ट हॅव समथींग लायक 85 म्हणजे वेसल्स आमचे येवपाक जाय, ह्या 9 रुटाचेर चलपाक जाय. आयज आमचे कडेन गोंयान भितर सादारण ते 43 to 45,000 पॅसेंजर्स आर युजींग वॉटर ट्रान्सपोर्ट आणि हे जर जालो हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार ही कनेक्टिविटी आसा इजिली इट वील गो ओवर 1 लाख हातून भितर जातले कम्युटर्स जातले आणि त्या भायर टुरिस्टीक एक हे जातले. धारगळच्या शिरगाळ व्हॉलीबॉल मैदानाचे लोकार्पण राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानवडे हांचे हस्तुकीं जालें. उक्तावण कार्यावळी मजगतीं मानेस्तांचे हस्तुकीं वडील व्हॉलीबॉल खेळगड्यांचो भोवमान जालो. ह्या कार्यावळीक आमदार प्रवीण आल्लेकार, मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष बांदोडकार, जिल्लो पंचायत वांगडी श्रीकृष्ण हरमलकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. खासदार सदानंद शेट तानवडे हांणी ह्या उपक्रमा खातीर आयोजकांची तुस्त केली. व्हॉलीबॉलचो हांगा तेंच्यांनी कोर्ट सुरू केलो, ग्रावंड सुरू केलो, हांगासर वॉकिंग ट्रॅक सुरू केलो आनी म्हाका दिसता गोंया भितर एक अशें एकाच जाग्याचेर सगळें आसपी हें कमेव म्हाका दिसता शिरगाळ आसतली तुमची. कारण देवूळ आसा, फुटसॅल आसा, भुरग्यांक खेळपाक हांगा हें आसा, चिल्ड्रन पार्क केलें खेळपाक भुरग्यांक. आनी त्यामुळे भुरगीं देवळान जर एखाद्या आवय बापूय भुरग्यांक हाडपाक येना आसत जाल्यार ती खेळपाक मेळटा म्हूण हांगा येतली. आनी एखाद्या जाणट्याक जर चलपाचें आसत जाल्यार तो मुद्दाम देवाचें दर्शन घेतलो आनी मागीर चलतलो. भुरग्याक दिसतालें की खेळपाक जाय जाल्यार हांगा ग्रावंड आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता गोंयान अशें एकाच जाग्याचेर सगळे गोश्टी खंयच ना आनी हें सगळें करपाक एखादो दानशूर व्यक्ती आसचो पडटा. कारण जागा ना जाल्यार आमी कांय करपाक शकना. काकासाहेब देशप्रभू जे आसात हे खऱ्या अर्थान अशा कामांक मदत करतात. मांद्रे मतदारसंघातल्या भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्त्यांचो मेळावो मांद्रे जिल्हा पंचायत सभाघरान आयोजित केल्लो. मांद्रेच्या आदले आमदार दयानंद सोपटे आणि महिला मोर्चा राज्य उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकार हांणी ह्या मेळाव्याक मार्गदर्शन केलें. ह्या कार्यावळीक नवनिर्वाचित महिला मोर्चा अध्यक्ष वैशाली शेटगांवकर आणि हेर पदाधिकारी हजर आशिल्ले.
या मेळाव्याच्या फाटभुंयेर मांद्रे महिला मोर्चाची नवी समिती लेगीत जारी केली. उपाध्यक्षा कुंदा चोडणकर हांणी महिला मोर्चा कार्यकर्त्यांक संबोधित केलें. सगळ्यांपैकी एक आमच्या आईची जी अध्यक्ष आसा पळय कशें आसता एक अध्यक्ष म्हणून काडचे आसता, उपाध्यक्ष काडचे आसता, जनरल सेक्रेटरी काडचे आसता. पण म्हाका दिसता की आयज हांगासर ज्यो सगळ्यो महिला आसात ह्यो सगळ्योच महिला ह्या मतदारसंघाच्यो अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष अशे दवरून येता ते आमी पळयता की अवघे 8-10 म्हयने फुडल्या इलेक्शनाक आसात आनी म्हणून आमच्या हांगासर ज्यो आयज म्हाका महिला जमलेल्यो आसा ह्या सगळ्या महिलांक अशें चिंतपाक जाय की आमी सगळींच जाणां ह्या मतदारसंघाचे अध्यक्ष आसा, उपाध्यक्ष आसा, जनरल सेक्रेटरी आसा आनी अशा तरेन ह्या मतदारसंघाचें काम फुडल्या 8 म्हयन्यांक 8 ते 10 म्हयन्यांक तुमी फुडें व्हरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कुंडय धारचोवाडा हांगच्या गणपती विसर्जन तळयेच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ मडकयचे आमदार आणि वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी आयज जालो. ह्या कार्यावळीक कुंडयचे सरपंच सर्वेश जल्मी, उपसरपंच उज्वला नायक, जिल्लो पंचायत वांगडी पुष्पा गावडे आणि पंच सदस्य विश्वास फट्टे, मनीषा नायक, रुपेश कुंडयकर, संदीप गावडे हजर आशिल्ले. तळयेच्या नूतनीकरणा उपरांत लोकांची बरी सोय जातली असो विश्वास मंत्री ढवळीकर हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. ते कमीत कमी 50 वर्सां उरपाक जाय. म्हजें काम कर 50 वर्सां काय आमी उरचे ना, पूण नक्कीच काम उरतलें आनी त्या खातीर तो प्रयत्न आमी करुया अशें मूत करता. आजचे दिसा आनी फुडल्या एका आठवड्यात आमी जवळ जवळ समज मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सीत 16-17 कोटीची कामां चालू करता. त्याच्या नंतर फुडल्या आठवड्यात सादारण तितलीच परत कामां चालू करता 15 कोटीची आनी ही सगळीं कामां पावसा पयलीं आमकां चालू करपाक जाय. पश्चिम बंगालात भारतीय जनता पक्षाच्या विधिमंडळ गट नेत्याची वेंचणूक आयज जातली. ताका लागून राज्याच्या राजकारणाक नेट मेळ्ळा. पक्षाचे केंद्रीय निरीक्षक म्हणून केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह कोलकात्यात दाखल जाल्यात. तांच्या अध्यक्षतेखाला नवनिर्वाचित भाजपा आमदारांची बसका जावपाची आसा. हे बसकेन विधिमंडळ फुडारी कोण आणि मुखेलमंत्री पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडटली हे स्पष्ट जातले. मजगती मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण नवो मुखेलमंत्री हांणी मंत्रिमंडळाचो सोपूत विधी फाल्यां 9 तारखेक रवींद्रनाथ टागोर हांच्या जयंती दिसा जावपाचो आसा. ते खातीर कोलकात्यांतल्या ब्रिगेड परेड मैदानाचेर नेटान तयारी सुरू आसा. खर सुरक्षा वेवस्था लेगीत तैनात केल्या. नव्या मंत्रिमंडळाच्या सोपूत विधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे केंद्रीय फुडारी आणि भाजपा शासित राज्याचे मुखेलमंत्री हजर रावपाची शक्यताय आसा. तमिळनाडू विधानसभा वेंचणुके उपरांत खंयच्याय पक्षाक स्पष्ट भोवमत मेळूंक ना. चित्रपट अभिनेतो आणि टीव्हीके पक्षाचो मुखेली विजय हाच्या पक्षाक सगळ्यांत चड सुवातो मेळ्ळ्या असल्यो तरी सरकार स्थापणुके खातीर गरज आशिल्लें भोवमत ह्या पक्षाकडेन ना. ताका लागून राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी तांकां भोवमत सिद्ध करपाचे निर्देश दिल्यात. विजय हांणी आपल्या पक्षाक सरकार स्थापन करपाची अनुमती दिवपाची मागणी करपी निवेदन राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांकां भेटयलें. मात राज्यपालांनी तांकां अनुमती दिवंक ना. मजगती अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हांचे मदीं एकठांय येवपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्यान राजकीय वातावरण तापपाक लागलां. मजगती आसामांत भाजपा आनी राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी हांचे 10 मे दिसा म्हत्वाची बसका जावपाची आसा. त्या उपरांत 12 मे दिसा नव्या सरकाराचो सोपूत विधी सुवाळो जातलो अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी दिल्या. सोपूत विधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत केंद्रीय फुडारी आणि भाजपा शासित राज्याचे मुखेलमंत्री आणि उपमुखेलमंत्री हजर रावपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 40 वर्सां सावन रेल्वे आरक्षणा खातीर सुरू आशिल्ली आरक्षण प्रणाली आता नव्या स्वरूपान प्रवाशांक खातीर येतली अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. नवी दिल्लीत रेल भवनात ह्या विशयाचेर एक नियाळ बसका घेतल्या उपरांत मंत्री उलयताले. 1986 वर्सा सुरू जाल्ल्या आरक्षण प्रणालीक मदल्या काळात किरकोळ बदल जाल्ले, मात आता पुराय प्रणालीची फेररचना केल्या. आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून प्रवासी व्हडा प्रमाणात आरक्षण करता. रेल वन मोबायल ॲप प्रवाशांमदी लोकप्रिय जाला. फाटल्या 1 वर्साच्या काळात देशभरात 3.5 कोटी परस अधिक लोकांनी हे ॲप डावनलोड केला अशी माहिती लेगीत मंत्री वैष्णव हांणी खबराकारांक दिली.
इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.